पूल आणि वेग मर्यादा उणी आसपी रस्त्यांचेर वेगान गाडयो चलोवप्यांचेर आतां कारवाय जातली। वेग मर्यादा तपासपा खातीर गोंय सरकार रस्त्यार ऑटोमॅटिक मॉनिटरिंग मेकॅनिझम घालचो पडटलो अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें। ह्या विशीं आपणे मंत्रिमंडळ तशेंच म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटेच्या कानारूय ही गजाल घातिल्ल्याचें मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें। देशांतल्या दर एका राज्यांतल्यान माती जमा करून नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजना खातीर वापरतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता। गोंयच्या दर एका ग्रामपंचायतींतल्यान तशेंच नगरपालिका क्षेत्रांतल्यान माती एकठांय करतले आनी ह्या मातयेचें भूमिपूजन करून ती दिल्लीन धाडटले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। गोंयकारांच्या जिणेन वेगान बदल जायत आसात, तरी लेगीत गोंयकारांनी आपले दायज आनी स्वभाव तिगोवन दवरपाक जाय। देखून सैमाच्या संवर्धनान दर एकान वांटो घेवपाक जाय अशें आवाहन हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरान केलां। बिरेस्तारा दिसा 70च्या ठाण्या वाठारान ऑल इंडिया यूथ हॉस्टेलाच्या गोंय शाखेन पांयभोंवडी मोहीम आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार तो मुखेल सोयरो म्हूण उलयतालो। काँग्रेसीचो अहंकार परतून एक फावट सामकार आयला। काँग्रेस फुडारी अधीर रंजन चौधरी हांणी माननीय राष्ट्रपतीचेर केल्ल्या वक्तव्याक लागून काँग्रेसीचे कुरूप मुखामळ उक्ताड्यार आयला अशी खर टिका मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली। आदिवासी समाजांतल्या एका सर्वसामान्य बायल मनशेची राष्ट्राच्या सर्वोच्च पदार नेमणूक जावप काँग्रेसीक बरें पचूंक ना। ह्या वक्तव्याचो आपूण निषेध करता। तशेंच ह्या वक्तव्या खातीर अधीर रंजन चौधरी आनी काँग्रेसीन देशाची माफी मागची अशी मागणी गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या। कोविड पासून सुरक्षा मेळची म्हूण दर एकल्यान बुस्टर डोस घेवचो। त्या खातीर व्यापक जागृताय करपाचो निर्धार दिवचले जाल्ल्या फ्रंटलायन वर्कर्साचे बसकेन घेतला। बुस्टर डोसा विशीं लोकां मदीं आशिल्लो गैरसमज आनी भंय पयस करचो असो उलो आमदारांनी मारलो। बिरेस्तारा सांजे उपजिल्लोधिकारी कार्यालयान जाल्ल्या ह्या बसकेन आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमेंद्र शेट, उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकार, दोतोर मेघा साळकार, दोतोर सिद्धी कासकार तशेंच फ्रंटलायन वर्कर्स हाजीर आसले।
आता मतदान करपा खातीर पिरायेच्या 17व्या वर्सांचेर नोंदणी शक्य आसा. वेंचणुकेच्या मतदानात युवकांचो सहभाग वाडोवपा खातीर वेंचणूक आयोगान हो निर्णय घेतिल्लो आसा. 17 वर्सां पुराय जातकीच नोंदणी केली जाल्यार पिरायेच्या 18व्या वर्सात ह्या युवकांक मतदानाचो अधिकार मेळटलो अशें वेंचणूक आयोगान सांगलें. दर 3 म्हयन्यान मतदारांची यादी अपडेट जातली. तशेंच आयजवेर 1 जानेवारी, 1 एप्रील, 1 जुलय आनी 1 ऑक्टोबर मेरेन 18 वर्सां पुराय केल्ल्यांकूच नोंदणी करप शक्य आसलें. मात आतां तातूंत बदल केल्ल्यान 17 वर्सां पुराय जातनाच नोंदणी करपाक मेळटली अशी म्हायती वेंचणूक आयोगान दिल्या. उद्देग धंद्याकारांनी सरकारी मुळाव्या शाळांक तशेंच सरकारी शाळेंत शिकपी विद्यार्थ्यांक मजत करपाक मुखार सरपाक जाय. अशें केल्यार सरकारी शाळेचो दर्जो वाडपाक तशेंच गरीब गरजेवंत भुरग्यांक फुडलें शिक्षण घेवपाक मजत जातली असो सल्लो वास्कोचो आमदार कृष्ण साळकारान दिलो. वास्को वाठारांतल्या सरकारी शाळेच्या गरजेवंत विद्यार्थ्यांक मुथूट मिनी फायनान्स ह्या संस्थेच्या वतीन शाळेच्या बॅगांचें वांटप जालें. ह्या वेळार तो मुखेल सोयरो म्हणून येतालो. ह्या वेळार मुथूट मिनी फायनान्साचे वेवस्थापक एन.व्ही. नायक आनी शाळेचे मुख्याध्यापिका लिरा सौजा हाजीर आशिल्ली. गोवा डेअरी वांटोवपाची आसा जाल्यार भायल्या राज्यांतल्यान दूद घेवचें पडटलें. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान अशें सांगता आसतना फाटल्या तेंपार गोवा डेअरीन भायल्यान दूद घेवप बंद केल्लें. मात आतां गोंयांत जावपी दुदाचें उत्पादन पळयत जाल्यार परत एक फावट भायल्या राज्यांतल्यान दूद घेवचें पडटलें आनी जाल्यारूच दुदाची विक्री वाडोवंक मेळटली अशें शिरोडकरान ह्या वेळार सांगलें. भाजपाच्या भ्रष्टाचाराक लागून गोंयकार आपलो जीव वगडायतात असो आरोप आम आदमी पक्षाचो फुडारी वाल्मिकी नायक हाणें केला. गोंयच्या रस्त्याच्या अवतिकाये खातीर पुरायपणान भाजपा सरकाराची भ्रष्टाचारी वृत्ती जापसालदार आसा अशें ताणें ह्या वेळार म्हणलें. सिली सोल्स रेस्टॉरंटा आड शुक्रारा दिसा सुनावणी जाली. ही सुनावणी 22 ऑगस्टा मेरेन तहकूब केल्या. उत्पादन शुल्क खात्याचे आयुक्त नारायण गाड हांणी ह्या रेस्टॉरंटाच्या धन्याक लेखी जाप दिवपाक सांगल्या. ह्या विशीं आदवोगाद आयरिश रॉड्रिगीसान कागाळ केल्ली. उपरांत उत्पादन शुल्क खात्याचे आयुक्त नारायण गाड हांणी रेस्टॉरंटाक कारणां दाखय नोटीस जारी केल्ली. हे रेस्टॉरंट केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी कडेन संबंदीत आशिल्ल्याचो दावो रॉड्रिगीसान केला.
वास्कोचे आमदार कृष्णदाजी साळकार आणि वास्को भाजपा मंडळाचे अध्यक्ष दीपक नायक हांच्या वांगडा शुक्रारा दिसा ब्रह्मस्थळ देवळांतली माती एकठांय करून दिल्ली शारांत नवें संसद घर बांदपा खातीर धाडल्या अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान उक्तायलें. तशेंच वेगवेगळी देवळां, इगर्ज आनी मस्जिदांतली माती वास्को सावन दिल्लीक नव्या संसद घर बांदपा खातीर धाडटले अशें साळकारान पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. जाल्यार फाटल्या फावट नायक हांच्या फुडारपणा खाला बायणा वाठारांतल्या लोकांनी अयोध्येंत राम देवूळ बांदपा खातीर विटो धाडिल्लो अशें वास्को भाजपा मंडळ अध्यक्ष दीपक नायक हांणी सांगलें. आझादी का अमृत महोत्सवा निमतान भलायकी संचालनालयाचे अंतर्गत आयुष्मान भारत येवजणे खाला वावर केल्ल्या दोतोरांचो शुक्रारा दिसा भोवमान जालो. ह्या येवजण्यांच्या अंतर्गत सगळ्या दुयेंत्यांक समान वागणूक दिवपाचो यत्न केला. तशेंच ह्या येवजणेचो फायदो चडांत चड लोकांनी घेतिल्लो आसा अशें आयुष येवजणेचो वैजकी अधिकारी दोतोर अनुप नेत्रावळकरान सांगलें. कोचीन शिपयार्डान INS विक्रांत एअरक्राफ्ट कॅरियर काल नौदळा कडेन सोंपयली. सुमार 20,000 कोटी रुपया मोडून हे एअरक्राफ्ट कॅरियर बांदला. ऑगस्ट 2021 ते जुलय 2022 ह्या मजगतीं सगळ्या तरेच्यो टेस्ट पुराय केल्या उपरांत हे एअरक्राफ्ट कॅरियर नौदळाच्या ताब्यात दिले. देशी बनावटीच्या ह्या एअरक्राफ्टाक लागून भारतीय नौदळाची ताकद बरीच वाडटली. 262 मीटर लांबायेच्या ह्या एअरक्राफ्ट कॅरियराचे वजन 45,000 टन इतलें आसा. 1961 ते 1997 मेरेन भारतीय नौदळांत सेवा बाजयल्ली. INS विक्रांत एअरक्राफ्ट कॅरियराचें नांव एअरक्राफ्ट कॅरियराक दिलां. अमेरिके कडल्यान MH-60 रोमियो हेलिकॉप्टरांची पयली खेप भारतांत दाखल जाल्या. भारतीय हवाय दळान 2 MH-60 रोमियो हेलिकॉप्टर दाखल जाल्यात. ह्या हेलिकॉप्टरांक लागून भारतीय नौदळाची ताकद आनीकूय वाडटली. भारतान अमेरिके वांगडा 24 MH-60 रोमियो हेलिकॉप्टरां खातीर 15,000 कोटींची कबलात केल्या. ह्या कबलाती खाला पयले 2 हेलिकॉप्टर भारताक मेळ्ळ्यात. फुडल्या म्हयन्यांत आनीकूय हेलिकॉप्टर भारताक मेळटले. MH-60R हेलिकॉप्टर सगळ्या तरेच्या हवामान ऑपरेट करपा खातीर अत्याधुनीक एव्हियोनिक्स आनी सेन्सरा सयत डिझायन केल्लें आसा. हे हेलिकॉप्टर एंटी सबमरीन, एंटी शिप आनी सी ऑपरेशन, सर्च आनी रेस्क्यू ऑपरेशन करपाक सक्षम आसा. ब्रेस्तारा वाळपयच्या जय श्रीराम गोशाळेन मासीक अमावस्या निमतान खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार राजस्थानी गोपरिवार पणजे आनी हेरांनी गोरवांची पुजा केल्ली. वैद्य सुविनय दामले हांणी सुमार 70 दुयेंत्यांची तपासणी केली. ह्या कार्यावळीक उसगांव भजनी मंडळ आनी राजस्थानी गोमोगी पणजे हांचो भोवमान जालो. गोंयांतल्या साबार वाठारांतले गौमोगी ह्या कार्यावळीक हाजीर आसले.
गोंय राज्यात पाडेल्यांचो आंकडो उणो जाल्ल्यान माडाच्या सूर उत्पादनाचेर परिणाम जाला. कृषी खात्या कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2012 पेडण्यां 97 पाडेकारांची नोंद आसली, तर दिवचल 1, बार्देसान 26, फोंड्यां 22, मुरगांव 24, शाश्टींत 112, काणकोणांत 32, केप्यां आनी सांगे वाठारांत दर की 76 पाडेकारांची नोंद आसली. 2012 वर्सान पुराय पाडेल्यांचो आंकडो 466 आसलो. सगळ्यात चड पाडेली साश्टी वाठारांत आसले, पूण आतां 2022 हो आंकडो देंवन फकत 43 पाडेल्यांची नोंद आसा. आधुनीक काळांत पाडेकारांचो आंकडो देंविल्लो दिसून येता. पाडेकार कमी जाल्ल्यान माडांचो सूर मेळप मातशी कमी जाल्या. फाटल्या 10 वर्सांत 1 लाख लिटर सूर काडटालो, ह्या वर्सा खूब कमी प्रमाणात सूर काडिल्लो दिसून येता. अंदूचें शिक्षणीक वर्स सुरू जाल्ल्यापासून गोंयांतल्या कांय सरकारी मुळाव्या शाळांनी एकाय विद्यार्थ्याची हाजेरी ना. जायत्या शाळांनी 10 परस उणे विद्यार्थी आसात. अशा शाळांचो शिक्षणीक खात्यान सर्वे सुरू केला. विद्यार्थ्यांच्या उणावाक लागून राज्यांतल्यो सरकारी मुळावी शाळा बंद पडपाचें सत्र फाटल्या कांय वर्सां पासून सुरू आसा. ह्याच कारणांक लागून फाटल्या वर्सा राज्यभरांतल्यो 8 सरकारी मुळावी शाळा बंद पडिल्ल्यो. अंदूचें शिक्षणीक वर्स सुरू जावन 2 म्हयने जाले, तरी कांय शाळांनी आजून एकूय विद्यार्थी दाखल जावंक ना. कांय शाळांनी विद्यार्थ्यांची संख्या 10 परस उणी आसा. IIT सांग्यान हाडपा फाटल्यान जर म्हाजो स्वार्थ आसलो वा कसले गोडबंगाल आसले जाल्यार पायक देवान म्हाका बूध शिकोवची, अशें विधान सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय करता. तशेंच IIT सारको प्रकल्पाक लोकांनी तेंको दिवचो अशी मागणी फळदेसायान ह्या वेळार केली. फाटल्या खेपे IIT ह्या प्रकल्पाक सांगेकारांनी तशेंच NGOनी बरोच विरोध हाडिल्लो. मात फळदेसायाचें मत मात कायम आसा. तो म्हणटा गोंयकारां खातीर IIT ही खूब गरजेची आसा. बुधवारा रातीक सुमार 1:15 वरांचेर जुवारी पुला वयल्यान एक चारचाकी न्हंयत पडली. पणजेच्यान येवपी ही कार ओव्हरटेक करता आसतना रेलिंगाक धडक दिवन न्हंयत पडली. ह्या गाडयेन 4 लोक प्रवास करताले अशें त्या वेळार कळून आयिल्लें. पुलाची देग तोडून चारचाकी न्हंयत पडली. न्हंय देगेलागीं आशिल्ल्या कांय लोकांनी न्हंयत कितें तरी बरेंच व्हडलें पडिल्ल्याचो आवाज आयकलो. पुला वयल्यान न्हंयत कितें तरी पडलां खरें, पूण तें कितें ताचो पत्तो लागपाक कठीण आसलें. थळाव्या लोकांनी घटनाथळार वचून पळयल्यार उपरांत रेलिंग तोडून खंयची तरी गाडी सकयल न्हंयत पडल्या असो अदमास लोकांनी लायलो. हें कळ्ळ्या उपरांत थंयच्या कांय लोकांनी रोखडेंच पुलिशेक कळीत केल्लें. जुवारीच्या रेलिंगाची जायती जतनाय घेतिल्ली ना. तशेंच ह्या पुलाचे अवतिकाय पळयल्यार अशी दुर्घटना एक ना एक दीस जावचीच आशिल्ली अशी शक्यताय आसली, आनी दुर्दैवान ती घडल्या अशें आम आदमी पक्षाचो फुडारी वाल्मिकी नायक म्हणटा. तशेंच ह्या जुवारी पुलाची दुरुस्ती बेगोबेग करची अशी मागणी वाल्मिकीन केल्ली. डबल इंजिन, ट्रिपल इंजिन जे आसात ते वापरात, पूण पुलाची दुरुस्ती करात. भाजपा अशीच सुशेगाद रावली जाल्यार गोंयकार तांकां ओग्गी रावपाना अशें वाल्मिकी म्हणटा.
जुवारी पुलाचेर बुधवारा राती जाल्ल्या अपघाता उपरांत थळाव्या आमदारांनी घटनास्थळार येवन पळोवणी केली. थंय अलेक्स सिक्वेरा आनी विरेश बोरकार लेगीत धांवन आयले. पुराय रात जागून ह्या गाडयेचो सोद घेतिल्ल्या खातीर दोनूय आमदारांनी नेव्ही, पुलीस आनी कोस्टल गार्ड पंगडाचे उपकार आठयले. पुणे वाठारांत चिखल पायण खाजन शेतांच्या बांदाक लागून कडेन खावटे पडिल्ल्यान सुमार 500 शेतकारांक शेतां करपाक मेळूंक ना. ताका लागून थळाव्या शेतकारांचें बरेंच लुकसाण जालें. मुख्यमंत्र्यान तशेंच शेतकी खात्यान ह्या प्रकरणाचेर बेगोबेग लक्ष घालून खावटी पुरोवन बांद परतून बांदून दिवचो अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. बांदाच्या बांदकामा विशीं फायल धाडून दिल्ली, पूण ही फायल शेणिल्ल्यान हें काम आडकून पडिल्ल्याचे शेतकार संघटनेचो अध्यक्ष विजेश नायक सांगता. पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राती 10 उपरांत सोरो विकपाक बंदी घातल्या. ताका लागून पुलिशेनूय गस्त वाडोवन तपास चालू दवरला. पेडणेचे पुलीस उपअधीक्षक सिद्धांत शिरोडकराच्या नेतृत्वा खाला पुलीस निरीक्षक महेश केरकार आनी दत्ताराम रावताच्या फुडारपणा खाला पेडण्या पुलिसेन गस्त घातल्या.